तुवें हॉस्पिटल कृती समिती आज मेमोरेंडम घेवन आयिल्ली सीएमाक मेळपाक इट इज जस्ट अ रिमाइंडर that CM should commence the hospital as early as possible. जे मेमोरेंडम आम्ही ताका दिल्ले अर्लियर ताका एक रिमाइंडर कसो आसा आम्ही घेवन आयिल्ले. सो वी वॉन्ट टू टेल हिम दॅट हे जर तुम्ही बेगीतल्या बेगीन सर करनात जाल्यार वी आर ओपन फॉर एजिटेशन. वी हॅव प्लॅन एजिटेशन 11 तारीख दॅट इज परवाच्यान आम्ही चेन हंगर स्ट्रायक प्लॅन केल्लो आसा. 11 ते 15 तारीख पर्यंत कंटिन्युअसली सगळ्या गांवचे पेडणेचे लोक येऊन थंय डेली हंगर स्ट्रायकाक बसतले रायट इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल. आणि ताचे उपरांत 15 तारखेक एक भव्य अशी मशाल मिरवणूक 15 तारखेक सांजची 5:30 भव्य अशी मशाल मिरवणूक आम्ही प्लॅन केल्या. ती तुवें ITI कडसून सुरवात जातली ती सकयल हॉस्पिटला पर्यंत येऊन ताचे कल्मिनेशन इन टू अ पब्लीक मिटींग. सो हे आम्ही प्लॅन केला. जस्ट एक म्हणजे जागृतीचो पिरियड सोंपलेलो आसा. सगळे एव्हरीबडी इज अवेअर ऑफ दीस हॉस्पिटल. आता टायम आयला नाक दामून तोंड उगडपाक जाय. सरकार आयकना. सो पीपल आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट. 11 तारखेच्यान चेन हंगर स्ट्रायक वी हॅव प्लॅन. सांगलेले तेंच्यांनी. सो आयज जेन्ना आमी पळयतात 14 वर्सां जाली आमकां एक आरोग्य जे तुवें हॉस्पिटल सुरू करपाक इतले वयता. खरोखरच पळोवपाक गेल्यार आयज गेली 12 वर्सां जाली सरकार कोणाचो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसा. आयज दोन्ही जे आमदार आसात जो मांद्रेचो आणि पेडणेचो हे दोन्ही सरकारानूच आसात. जाल्यार हे हॉस्पिटल कित्याक जायना. ह्या हॉस्पिटला फाटल्यान कूड कितें. आज मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता की ही जी आज हॉस्पिटल लोडेड करून दिवना ते आपणाक लोडेड करपाक दिवंक जाय. आपण पेडणेकारांची फकाणां करपाक सोदिना. तांकां बेश्टेच वाऱ्यार दवरिना. कित्याक म्हाका ते लोडेड करून आपूण कशें सुरू करूं. जेन्ना एक आरोग्य मंत्री म्हणटा म्हणजे खंय तरी आमकां आमचे पालक मंत्री जे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी तेच आज विचारपाक आसा की हे कित्याक ही थट्टा पेडणेकारांची जाल्ल्या. आम्ही तुमचे कडले व्हडले कितें काय मागिना. जे आमकां हांगा पेडणेकारांक जिथे त्रास जाता हे आमकां खबर आसा.